पंचामृता स्वाद उत्साह सीझन 3च्या आजच्या भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आजच्या भागात आमी आयला म्हापसा हांगासर. म्हापसा हांगासरले आमचे आजचे किचन पार्टनर आसा ग्रीन पार्क हॉटेल. आमचे आजचे सेलिब्रिटी गेस्ट कोण हे जाणून घेवपाची उत्सुकता तुमकां लागल्या न्ही? हय, आजची आमची सेलिब्रिटी गेस्ट GID सुपर मॉम फेम, सोशल वर्कर, डान्स ट्रेनर. हय, पळयात कोण ती. सेसिल रॉड्रिगेज DID सुपर मॉम म्हणून ती फामाद जाली. एक बऱ्यापैकी डान्सर, सामाजिक कार्यकर्ती अशी तिची ओळख. सदाच हसत खेळत रावपी ही कलाकार. एनकोर अकॅडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्सची ती को फाउंडर. 2013 तिका झी रिश्तेचो फेवरेट गुरु शिष्यचो मान फावो जालो. जाणून घेऊया तिची फुडी साइड आयच्या स्वाद आस्वादाच्या एपिसोडांतल्यान. So let's welcome our today's guest, our celebrity guest, super mom, Cecil Rodriguez. Hi, how are you? Looking stunning. So do you. Thank you. Okay, so आज आमचं कुकिंगाचे तुमचे कितले पर्यंत मॅच हे जाता सांग मातशें पयली बॉन्डिंग कशी आसा कुकिंगाची? वेल कुकिंग म्हणल्यार माझी मम्मी इज वन ऑफ द बेस्ट कुक्स, सो ती हा म्हणून आय हार्डली गो टू द किचन. एव्हरी डॉटर. येस, सो आय एम व्हेरी लकी. माझी मम्मी अजूनपासून यू नो शी स्टेज विथ मी, सो ताका लागून शी इज द क्वीन ऑफ द किचन अँड आय एम द असिस्टंट. ओके, सो किचनान चडशे फावटी खावपाक वता की केन्ना करपाकूय वता कितें? मेनली खावपाक वयता, नाजाल्यार टिफिन पॅक करून वयता. Very honest. But जेन्ना फ्रेंडागेर वयता and we want to try out something new, then it is always trying out at a friend's place, not at home. इतले सगळे कितें कितें करीत आसता एवरी टायम यू आर बिझी विथ सो Yes. मच वर्क, म्हणजे डान्स एंड द सोशल वर्क एंड एवरीथिंग. फिटनेस फूड कितें? I think so. जेन्ना see, I'm a foodie. So जेन्ना आमी Okay, you are a foodie. I am a foodie. Okay. दिसना पूण I'm a foodie. Okay. कित्याक जेन्ना आमी we have a liking for food, we can eat a lot, but also आमकां ते बर्न करपाक जाय. एक्झॅक्टली. हायत रावल्यार तुम्ही जाणा what happens to everyone. So it's very important you eat and you stay fit and you burn your calories. तेका लागून सुपर फूड्स म्हणल्यार म्हाका पंपकीन सारखे आवडटा. तेका Okay. लागून आयज ते स्पेशल हा आमचे. स्पेशल ओके, म्हाका दिसता हांगासर पंपकीन आनी हांव तुका तेंच विचारपाचें आशिल्लें की आज कितें स्पेशल रेसिपी आनी ट्राय करता फ्रेंड्स प्लेस. सो हांगासर कितें ट्रायच करपाक आयला की केन्ना ट्राय केला? केला. Okay. Everyone enjoy. तेका लागून I said because pumpkin is a superfood, and as I am also a fitness freak and also I'm into the dance, so it's very important that you know एक बरेशे vegetable which is used by all, आणि गोय ते vegetable मेवता. दुधी म्हणून आमी कोंकणीन म्हणटा. So I think so ते pumpkin soup नाजाल्यार दुधी सूप करया आमी आयज. आणि इन लंच वॉट यू प्रिफर? लंच शीतकडी. जेवण कितें आयला? शीतकडी शीतकडी आणि आंबाडे. आंबाडे. ओके, आता सीजनलचो आंबाडे. फ्रेंडान केला एक्चुअली आणि धाडला आमकां. सो दॅट्स माय फेवरेट. सी माय माउथ वॉटरिंग जस्ट टॉकिंग आमच्या तोंडाक उदक हाडटा हांगासर. आणि हरशी कितें चिकन की फिश चड? any meats, whether it's fish, chicken or any other, but mostly घरा कडेन नुस्तें. फेवरेट फिश खंयचे? फेवरेट फिश म्हाका शार्क फिश आवडटा. Okay. शार्क आंबोटीक पासून माझे फेवरेट. शार्क आंबोटीक इज माय फेवरेट. नाजाल्यार इवन what do you call that, लेपो, या. रवा फ्राय, नाजाल्यार आंबोटीक. एक्चुअली आंबोटीक माझे फेवरेट. Okay. Mommy prepares. हय, मम्मी. या. मम्मी. Have you ever tried? आंबोटी केला. ओके, सो एनी फनी इन्सिडेंट यू रिमेंबर? किचनान गेला आणि डिझास्टर करून भायर तुका मम्मान धावडला भायर? बॅड हॅबिट हा. जेन्ना हांव कितें करता हांव सगळे मेस करून दवरता. सो आयडनिंग आहा आनी जायते जायते कंटेनर्स, खंयचे कंटेनर खंयचे कोडीक हांव यूज करता. ती म्हाजी मम्मीक केन्नाच लायक ना. ती सांगता हुंय दवरला, ते हुंय दवरला, ही हुंयची हांडी, ती हुंयची हांडी. ते करून करून हांवें सांगलें मामा इट्स यू इन द किचन अँड आय विल हेल्प यू. वॉट यू वॉन्ट आय विल गेट फॉर यू. ताका लागून हांव आय केन्ना होप मुद्दम करिना हे ना, सगळें. ना, ना, किचनान ना. वचपाची गरजूच ना, मम्मा भायर धांवतली तशें कितें ना न्ही? No. My mom's the queen, as I said. Mama, if you're watching this, respect to you for all the hard work you do for me. आणि जेन्ना आतां खंय भायर वता, आतां म्हापसा स्पेशली आयला, सो आतां कितें इवनिंग स्नॅक्स जर खावपाक जाल्यार खंय खावपाक वता? म्हापसा. Actually, जेन्ना स्नॅक्स म्हणल्यार नवतारा.
फॉर पुरी भाजी बी नाजाल्यार वन थिंग इज फ्रायडे मार्केट इज फेमस ऑल ओवर गोवा ते आमी मम्मी येता मार्केटान केन्ना मम्मी घेवन येता ओके So यू लाईक mummy- शॉपिंग मार्केटिंग marketing I support mummy but I'm not a big fan Carry of the shopping. bags. Carry the bags. Okay. Carry the bags or park the car kidak parking me on a quick so thinga so I help mummy to take wherever she needs to and घराकडेन पासून आमी we normally make bhaji fry onion bhaji केन्ना करता sometimes we make belpuri at home Okay. sometimes we go out म्हाका तरी शेव पुरी आणि बेलपुरी खूप आवडटा माझ्या चेड्याक पासून खूप आवडटा सो वी गो आउट अँड वी हॅव आवर लाईट स्नॅक्स तशे आसात आमचे नाजाल्यार रोस ऑमलेट ते आमचे सगळ्याचे आणि फेवरेट्स हांगासर आता एक एक सेसील आमकां नांवां सांगता आणि आमकां तोंडान उदक सुटत रावला सो आमी आतां चड टायम करची ना की आजची स्पेशल आमची जी डिश आसा सांग खंयची ती pumpkin soup with Goan poi with a nice butter and crusted with garlic around it. So Great, very yummy, okay. tasty. So let's start. One onion, chopped, finely chopped. Dudi, एक हिंगा boiled असा पासून raw दुधी घेवपाक जाता. Cloves, which is my favorite. Then धनिया. मागीर butter, salt, pepper. This is the main ingredients आमकां ते soup करपाक जाय. So we'll have to bugger everything. Let this get a little bit heated up. Okay. Olive oil is always good. Okay, chopped onions. Yes. So as much as possible eat light in the nights because आमी ते burn करिना. So तेका लागून रातचे मातशे लाईट जेवपाक जाय and then morning again you can have either a savory breakfast. DID जावन इतले वर्सां जाली पण तरी सुद्दां तुमकां लायक पीपल नो यू एज DID सुपर मॉम फेम हाऊ डज इट फील Oh my God. See, जेन्ना आमी लायफान हांव सदांच सगळ्यांक म्हणटा लायफान जेन्ना ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटा न्हू केन्ना ना म्हणपाक जायना यू शूड ट्राय आउट एक दार बंद जाता दुसरें दार उक्तें जाता अँड एज अ मदर इन 2009 I had gone for auditions of DID season 2 ओके and I got out in the 4th round. So then I said, okay, I was pregnant with my son and I said, now who's going to dance? But सदांच हांव DID पळयतालें हांव भुरग्याचे नाजाल्यार अडल्ट्साचे हांव पळयतालें आनी I said one day I will get a chance to perform. I said one day I should be performing on the stage. आनी जेन्ना म्हाजो चेडो 2.5 years जाला तेन्ना ते कॉल येयल्ले म्हाका see DID is organizing DID super mom म्हणून हांव आनी चिंता like sometimes you have friends who joke with you Right. so तेका लागून हांव Okay. सांगलें oh मातशें फोटींग कोणा कितें म्हणटा it's like no Cecil really and I have given your name is that okay they'll call you up I said okay so channel learnson call येयला आनी Okay, nice. then went gave auditions and तेन्ना म्हाजे केस बी डिफरंट आशिल्ले Right. I red still remember. hair I golden remember you. hair shaved on one side so I didn't do it for the show the personalities म्हाजी तशी आशिल्ले तेन्ना Okay. and the channel really liked it. Like always are modern hairstyle, Right. crew cut, and I was doing like Latin dances. I was doing ballroom. आणि सगळी जी मम्मी येलेली ती either they were doing classical, Kathak, नाजाल्यार Yeah, I still remember seeing so you. many of them were not doing the styles that I was doing. So it was in my आणि आमकां destiny. सगळ्यांकूच एक्सायटमेंट आसताले हा DID सुपर मॉमान आमची गोंयची स्पर्धक आसा आनी वी वर लायक सो एक्सायटेड तेन्ना पळोवपाक रावताली आमी So आता आमी दुदी घालया या रॉ दुदी ओके सो कांदो लसूण आणि आता दुधी ते मातशें बगर करया आमी ओके तर आमी आता पिंक सॉल्ट घेया ओके अँड दॅट्स पंचामृता हिमालयन पिंक सॉल्ट yes so pumpkin is a superfood it has a lot of fiber potassium magnesium and vitamin C it's good for the eyes good for the heart नाइस and good for the skin so super mom is preparing a super dish for the super people watching right okay so yes ए बगर करतकच you can either take vegetable stock of Okay. water or आणि हे मातशें घालया आमी yes so हे जातकच आमी एक बंद करया okay so let this just simmer down a little
आनी मागीर आमी मिक्सरान घालया. ओके. तशें केन्ना जालां की कुकिंग करतना मदींच मूड येयलो सम डान्स स्टेप करता केन्ना? एक्चुअली जेन्ना हांव सदांच कुकिंग करता आय हॅव म्युझिक इन द बॅकग्राउंड. Okay. सो केन्ना लायक टायम लागता हें जावपाक हांव बेश्टें लायक आय विल ऑलवेज प्लॅन अ कोरियोग्राफी ऑर आय लायक लिसन टू द लिरिक्स ऑफ द सॉंग. आय प्रॅक्टीस जें कितें करपाक जाय म्हाका ते सॉंगाचें. ओके. सो जस्ट हातीन समज वो हे आसा कितें करतली स्टेप जस्ट एक कॅज्युअल स्टेप सो विथ द पॅन. वॉटएव्हर. So you move, you stir, you move your hands and you spin it around and you वाव. clap. That was instant. Arey, I already clapped. That was instant and very good. No, simple. It was just a both 4 count step. enjoy cooking and dancing together sometimes. Very much because when you're happy, जेन्ना तू happy हा, जेन्ना तू रांदता, तेन्ना पासून जेवण बरें Right, जाता. exactly. So never prepare food रागार, so you always prepare when you're happy, smiling. Right. ते करपाक जाय आनी मागीर सगळें बरें जाता मागीर. जे कोण जेवता पासून बरें दिसता. आणि आमचो सुपूय आज खूप बरो जातलो. आय एम शुअर. ओके. So anyway, so you mix, put everything inside here. Second time, that's okay. All right. Yes. Full energy. Okay. So it's Done? nicely pureed. Yes. Very good. घाले आमी. तर घालतकच मागीर स्टर करपाक जाय. ओके. चड तीख खा जाल्यार उदीक पासून घालपाक जाता आनी for it to just mix a little bit more. And when it starts boiling, you can use fresh cream. Mix करपाक जाता. So तुका हाफ स्पून जाय, हाफ करपाक जाता, घालपाक जाता. सो आतां देन डान्सिंग सोशल वर्क आसात आनी कितें एन्जॉय करता करपाक कितें हॉबीज आसा? Actually म्हाका आर्ट like आसा. So I'm doing a 100 days course. Is it? So yeah, I sign up Nice. केला. So I'm doing a lot of portraits. So ओके. म्हाका खूब आवडटा. Actually स्कुलान आसले तेन्ना म्हाका I wanted to do like fine arts. पूण पयशाक लागून and we were financially not very strong. Okay. So I know that art materials घेवपाक खर्च लागता and I didn't want to trouble my father. So ताका लागून हांवें BCom केला. ओके. And I said now I will pursue what I want to do. So Nice. रातचे जेन्ना येता टायम येता 30 minutes every day हांव बसता आर्ट घेवन. बट यू वर ऑलवेज इन डान्सिंग आधीपासून धाकटेसून हांव डान्सान खूब I used to teach dancing for children and have classes for wedding couples, first dance बी सगळे. Nice. तर हांव करतालें तेन्नासून धाकटें आसतना. Okay. And so I never gave that up and I made sure that I keep dancing. राइट. पेपर घातल्यार आनीक ते तिकसान तशें या. ओके. सो म्हाका दिसता गजाली करीत करीत हांगासर आनी सेसिलचे आमचे वेगवेगळे एक्सपिरियन्सीस आयकता म्हणसर आमचे आजचो पंपकीन सूप तयार आसा आनी पोळी दिसता म्हाका ती कित्याक जस्ट जेन्ना आमी सूप पियेता सो इट्स ऑलवेज गुड टू हॅव अ टोस्टेड ब्रेड. सो Okay. पोळी टोस्ट करून लास्टाक आमी ते करया. यूज करता. या सो बटर पोळी काट करून ते तवाचेर बरेशे कुरकुरीत करपाक जाय आनी विथ लिटल बीट ऑफ गार्लिक स्क्रिप्ट Okay, ऑन इट. सो ते okay. फ्लेवर येता बरे करून. सो दॅट्स येस. amazing. आणि एक सेगमेंट आमचे सोंपला हांगासर आमचे स्वादिश हे सेगमेंट सोंपला आनी बऱ्यापैकी आमकां हांगा एक डीश मेळ्ळा. ल्हानसो ब्रेक घेतली रोखडीच परत येतली कित्याक आमचो शेफ आमची वाट पळयतात तडका विथ शेफ ह्या सेक्शनान आनी रोखडीच आमी ताच्या बरोबर फुडली डीश करतली. तोपर्यंत एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येया. मॅडम सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरूं नाका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. Hotel Green Park. We have lobby area for the guests to relax. AC multi-cuisine restaurant with bar famous for its kebabs and Goan delicacies.
AC Deluxe and Super Deluxe rooms for stay. The right place for celebration for parties and events like engagement, weddings, birthday parties, corporate events with open air lush green lawns and AC banquet hall. Enjoy with swimming pool facility. Hotel Green Park, Giri, Mapsa, Goa. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3 आनी आमी सद्या आसात ग्रीन पार्क हॉटेल म्हापसा हांगासर आनी आमचे सेलिब्रिटी गेस्ट आमचे बरोबर आसा सेसिल रॉड्रिगीज आनी आतां आमकां जॉइन जाला तडका विथ शेफ ह्या सेगमेंटान ग्रीन पार्कचे शेफ दास वेलकम कैसे हो आप ठीक आहे मॅडम अच्छा ना आज आणि आज जे आमकां रेसिपी ते दाखोवपाची आज डीश ती दाखोवपाची आसा ते म्हाका दिसता तें नांव आयकतकच तुमकां एका मुवीचें नांव याद येतलें आणि तुम्ही ऐकला असेल एक फेमस डायलॉग अंग्रेजों के जमाने के जेलर कोण म्हणटालो हो डायलॉग रिमेंबर तुमकां खबर आसा कोण ते येस आणि ताजेरूच आजचे हे चिकन आसा नाम बताओ चिकन का सबको चिकन असरानी चिकन असरानी आणि तो काही सांगता सुद्धा असं लाइक बड़ा हंसून सा ये क्या है लाइक जब मुझे बताया कि चिकन असरानी आप बनाने वाले हो तो आई वाज लाइक कैसे मतलब क्या डिश है ये कि स्पाइसी और थोड़ा खट्टा मीठा डिश है ओके तो यहाँ ये जो है कि ये तमिलनाडु का डिश है तुवें केन्ना आयकल्लें हे असरानी केन्ना चिकन केन्ना आयकूंक ना बट तमिलियन फूड इज व्हेरी टेस्टी फूड सो लेट्स बिगिन पोया कितें और करता आप तो भी तमिलनाडु से हो क्या हाँ, मतलब नहीं उड़ीसा का है अच्छा ओके और ये क्या इधर की स्पेशल डिश है हाँ स्पेशल डिश है अच्छा म्हाका दिसता सगळे एक्सायटेड जाले असले हो डिश पळोवपाक कित्याक असरानी चिकन समथींग व्हेरी डिफरंट एंड व्हेरी स्पेशल दिसता सो लेट्स स्टार्ट लेट्स स्टार्ट ओके थोड़ा सा ऑयल लेता हूँ ओके एंड पंचामृता ऑयल आम्ही यूज करता हांगासर थोड़ा सा ऑयल यूज किया उसके बाद थोड़ा सा बटर यूज किया मैंने ओके सो ये बनाने में कितना टाइम लगता है 15 यहाँ पे तो 10-15 मिनट और लगेगा आपको किचन में बनाने में कितना टाइम लगता है 5 मिनट 5 मिनट इधर थोड़ा स्टाइल में बनाना हाँ पड़ेगा इधर स्टाइल पे बनाना पड़ेगा और एगो जो भट्टी है वो थोड़ा स्लो है अच्छा स्लो ओके में आपकी पकाना। गैस सो बड़ी वाली रहती हाँ है बड़ी वाली है अभी मैं यूज करना चाहता हूँ थोड़ा गार्लिक ओके दो तुझे फेवरेट गार्लिक 2 चम्मच गार्लिक अच्छा फ्राई कर लेता हूँ थोड़ा ब्राउन होने दो अभी मैं कांदा यूज करना चाहता हूँ ये भी थोड़ा अच्छा से फ्राई होना मांगते हैं थोड़ा ब्राउन होना मांगते हैं ब्राउन होना चाहिए हाँ सो ये डिश क्या स्पेशली इधर आपने इंट्रोड्यूस की है असरानी हाँ। चिकन नहीं जो हमारा पहले जो उस्ताद था यहाँ का तो वो अच्छा। उसका असरानी फेवरेट थे ओके असरानी फेवरेट इसलिए नाम ही असरानी रख दिया अच्छा ओके सो नाउ वी नो या कितना नाव दुल्लत है अभी मैं चिकन ऐड करना चाहता हूँ ओके अच्छा से थोड़ा फ्राई होने दो टमाटो केचप 2 चम्मच टमाटो केचप यूज करना चाहता हूँ रेड चिल्ली पाउडर यस 1.5 ओहो, चम्मच यूज 1.5 करना चम्मच, चाहता हूँ फ्राई करना चाहता हूँ चिल्ली पेस्ट यूज किया और ये है कि कांदा मसाला है अच्छा जो कांदे का ऊपर मसाला बना जाता है हाँ तो वो यूज किया थोड़ा सा ये चिकन मसाला ये मटन मसाला जीरा पाउडर 1.5 चम्मच थोड़ा सा चिकन स्टॉक यूज करना चाहता हूँ यूज किया उसके बाद मैंने थोड़ा सा हल्का सा शक्कर देना चाहता शक्कर भी डालते हैं ओके हूँ अभी थोड़ा सॉल्ट यूज कर रहा हूँ नमक ओके थोड़ा अच्छा से पकेंगे तो बाद में कांदा ग्रेवी यूज करेंगे ओके उसमें ग्रेवी भी डलेगी अभी ग्रेवी डालेंगे ओके तो प्रॉपर ये ग्रेवी डिश है हाँ मैं थोड़ा कांदा ग्रेवी यूज करना चाहता हूँ ओके ये कौन सा ग्रेवी है ओनियन ग्रेवी क्या अनियन ग्रेवी ओनियन ग्रेवी सो एक स्पेशल पेस्ट हांगा केला ही भितर कानो फ्राय करके ना हाँ, कांदा फ्राय को भून के ऑनियन फ्राय करना भितर पड़ता है मगज मागीर काजू आणि भितर टोमॅटो हाँ, टोमाटो म्हाका सांगा सगळे उभे हातान तोंडाक उदक सुटला आसतलें शुअर इन्क्लुडिंग यू एंड मी हाँ यार माइन तो डेफिनेटली हल्का सा ओहो यूज करना चाहता हूँ मावा इससे और भी अच्छा टेस्ट अच्छा लगता है फाइनली मैं कोथमीर यूज करना चाहता हूँ
आमकां दासान ही डीश इतली फेमस तांची डीश इतली इझी तरेन आमकां करून दाखयली आणि विथ अ नाइस स्माइल एक्चुअली स्माइलिंग तेने केला. सो थैंक यू दास, इतनी बढ़िया डिश आपने बनाना सिखाया हमें, हमारी गेस्ट को भी. मगर हमें अभी खाने में थोड़ा टाइम लगेगा. सेसिल, वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम. Yes, definitely. बिकॉज आमचे फुडले सेगमेंट येता जे आमी आमच्या आजच्या गेस्ट बरोबर खेळटली आमी एक खेळ जो आसता आमचो खेळ टायम. ओके, सो खेळ टायम सेक्शनान आमी पाविल्ले आसा आणि आता आमची जी सेलिब्रिटी गेस्ट आसा तिचे बरोबर आमी खेळटली एक ल्हानसो खेळ. सो गेम सारकी सोपी आसा. हांगासर आमी वेगवेगळे मसाले धरल्या. इंग्लिश नांव सांगपाक एक्सपर्ट आसतलीत, पण तुका कोंकणीन नांवां सांगपाक जाय तेजी. ओके, सो जस्ट गिव इट अ ट्राय. एका आमी टिकी, इंग्लिशान बे लीफ म्हणटा आमी, पूण कोंकणीन नका. कोंकणीन कितें म्हणटात आमी एका? तमालपत्री, पत्री. पत्री. Yeah. ओके. मागीर इलायची. येस, इलायची. This पण is कोंकणीन इलायची. कितें म्हणटा? एलची. वेलची, राईट. ओके. सो हिंगा क्लोव्स आणि पेपरकॉर्न आसा, ओके, पूण पेपर ट्राय व्हेरी इझी. पेपर 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 पण कोंकणीन कितें म्हणटात? क्लोव्स क्लोव्स म्हणटा सदांच क्लोव्सच म्हणला हांवें. ना, ओदोळटून एक फाटी म्हणला ते चुकून हय. आणि हांवें सांगलें ना ना, रॉंग आन्सर म्हणून. लॉंग. Yes, longa. लॉंग. ओके, Right, क्लोज long. लॉंग. आणि आणि तेका? पेपरकॉर्न सांग नाका. मिरी. मिरी. येस. ओ, ताका लागून चिरी मिरी म्हणटा तशें. अच्छा, ओके ओके. ओके, आणि हे हांव इंग्लिशान आय डोंट नो इन इंग्लिश अँड आय डोंट नो वॉट इज कॉल्ड. व्हेरी स्ट्रॉंग इट व्हडली इज. भयण, ओ, बडी इलायची, सो वेलची, व्हडली वेलची. इज इट? ओके. Yes. हिंगा भितर सीड्स आसा. या. Oh. ओके, सो I'm very strong. ऑलमोस्ट सगळे आन्सर राईट सांगला, मातशी चुकल्या. सो ताका लागून आमी एक स्मॉल पनिशमेंट दितली. डान्स आमी पळयता, डान्साचे प्रत्येक मुवान ते सारके एक्सपर्ट. सो ही लाटणी घेवन ताका कितें तरी परफॉर्म करपाक जाय. ओके, लाटणी घेवन. ओके, सो ट्राय करया. ओके, दिस इज माय स्टिक. Yeah. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. वाव वाव. Ta-da-da. मागाशी लाटणी घेऊन माझ्यावर मारता म्हणून. And last one is boom. ओके, असलं केन्ना पळयला? Oh, ओके, the deep fry मगो. येस, पण येदो यूज करना घरा आमी. नाही, So, नाही. okay. तो fry, turn Wow. and shake. Move it all around. And John हा झाला ना जाल्यार cap घालून अशें करपाक जाता. Wow, super. I wish that I could do more over here, but Yes, I on the know. spot. टू गुड. आणि हे आमी सगळे पयलेच, पण सेसिल आसप आणि डान्स हांव शिकून घेवं शकना अशें तर जावंच शकना. सो आमी हे जातकच एक ल्हानसो हांव जेका डान्स शिकतले, पण ताज्या पयलीं हांगासर तेणें सारके बरें हांगासर परफॉर्म करून दाखयला, सामकी नांवां बरी गैस करून दाखयला आणि आमकां खूब हांगासर एंटरटेन केला. ताका लागून ताका हांगासर एक स्पेशल गिफ्ट आसा. रिक्वेस्ट करता ग्रीन पार्कचे ओनर अभिजीत वाळके आमचे मदीं आसा. रिक्वेस्ट करता की तांणी आज सेसिलाक आपलो फेवरेट हांगासर तेजो प्रायज जो आसता आमचो वाउचर फ्रॉम ग्रीन पार्क, फूड वाउचर. सो प्लीज. Thank you so much. Thank you. Pleasure is here. Thank you. येस. ओके, सो नाव इट्स टाइम टू म्हाका शिकोवपाक जाय. Done. Are you ready? ऑब्वियसली आय एम लायक व्हेरी मच सुपर एक्सायटेड. चला वचूया थंय आणि मागीर घेवया एक ल्हानसो ब्रेक. Let's go. येस. मॅडम, सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नाका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादीक. तर
पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस घराघरांनी पंचामृता. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3 आनी आतां वेळ जाला आमच्या शेवटच्या सेगमेंटार सो जे आमी आमचे स्पेशल डिशीज आमी टेस्ट करून पळयतली. इतले बरे आमचे डान्स प्रॅक्टिसी उपरांत आमी डान्स रील केला आनी तेजे उपरांत म्हाका दिसता इतली भूक लागल्या ॲपेटाईट. एक्चुअली आणि टू गुड इतली बऱ्या भशेन शिकयता म्हाका दिसता सगळी No, you're also very good. I mean, last minute it केला आणि spontaneous on the Right. spot it was, and she was enthused. Come, let's do. म्हणल्यार केला आम्ही. I टीचर hope you लायक यू enjoyed. ट्रेनर लायक यू ऑब्वियसली म्हाका दिसता कोणी शिकू शकता अभिजित तुवें मिस केले. We missed him. No, I can even make a non-dancer dancer. Ah. That's a Okay, that's a specialty I have. सो तुका डान्स हेतून पळयला आमी यू आर डुईंग सो मेनी एक्टिविटीज मदींच फ्रॉम डान्स हाव वाय डिड यू स्विच टू पॉलिटिक्स. आय थिंक सो जेन्ना हांव डान्स रियालिटी शोन गेलेले आनी तेन्ना ते फर्स्ट रनर्स अप स्पॉट गोंयकारान म्हाका वयर काडून दवरला. सो आय सेड हाव कॅन आय गिव बॅक टू द कम्युनिटी. सो तेका लागून आय वॉन्टेड टू जॉयन सम पार्टी विच is going to work for the people's betterment, especially for the common people. Education, health center, where women are taken care of, safety for women is given importance to. तेका लागून ते फुडें सरून हांवें volunteer करून social work करून हांवें मदेन enter केला. But never to be a candidate and fight election. I joined as a volunteer. So it's been an amazing journey. I might have not won elections, but मिटींग जे आमचे तालिगांवचे लोक आहात तांकां मेळोन तेंचे इश्यू गमता की यू नो जेन्ना आमी विलेज म्हणटा आतां ती विलेज सारकी विलेज रावंक ना. इट्स बिकम मोर लायक अ सिटी आनी ती ते कॉन्क्रीट जंगल ते कितें जे उरलां शेत आनी दोंगर जे आमी झगडटा तेका लागून. सो इट्स अ कॉन्स्टंट बॅटल. इट्स अ कॉन्स्टंट फायट आनी रस्त्याक लागून पासून जायत्या इथून पहिला व्हिडिओ रस्तो song. येस सो त्याच्या वतीन भरपूर काम केला. हांवें पासून 300 स्पीड ब्रेकर्स इन लेस दॅन 3 months हांवें ते हायलायट केला कित्याक आय एम अ विक्टीम ऑफ अ अनपेंटेड स्पीड ब्रेकर. सो आय हॅव अ मेटल प्लेट इन माय बॅक. ओके सो आय नो द इम्पॉर्टन्स कित्याक म्हाजी फ्रेंडां जायते जाण एक्सिडंट जावन मेली पासून आनी इंजर्ड. सो it is, you know, the government needs to take care of the citizens. It's very important that जे आमी टॅक्स भरता ते आमकां परतून खंय तरी मेळपाक जाय आनी रोड इज one important thing that they have to give. It's something that they have to give the citizens. Good roads. So safety comes first. And तेका लागून ते करपाक हांवें ते फुडें सरला आनी नितीन गडकरी पासून आमकां ट्वीट करून सांगला की आमी रोड सेफ्टी हिरोज म्हणून जेन्ना आमचे रस्तो कॅम्पेन चालू आसले. थँक्यू. आणि म्हाका दिसता लोकांचो गोंयकारांचो तुका भरपूर भरभरून मोग मेळत आसा सदांच. ओके सो आज स्पेशल आमच्या गेस्टान इतले बरो डिश केला Pumpkin सूप आणि तशेंच ग्रीन पार्कचे शेफ ताणें आमचे खातीर स्पेशल डिश केला. सो टेस्टिंग पार्ट ओवर टू यू बोथ ऑफ यू. सो तू टेस्ट करून पळय आनी सांग की सूप तुका कसो लागलो तो आणि असरानी चिकना भशेन तू सेसिल पंपकिन सूप इंट्रोड्यूस करू शकता की ना ते पळय. So the soup, you can have it with a little bit of a poi. आमचे गोंयचे पोई, crispy. Okay. So normally, हय. So हांव कशें खाता ते अशें dip करून खाता. So it is basically not like a soup, but you have it like a. Okay, so you can try. This is something different, sweet and crunchy with the With the poi. it is tasting very nice, and definitely I will tell my chef to learn and introduce. Or even at home, you even can. at home. And as you mentioned while cooking, and I've seen many ladies, and I think all the ladies say the same thing, and because they say that when you prepare food with smile and love, it tastes more even better. There is one more special dish Oh, you yeah. have to try. Okay, this is something that I was looking forward to try. Yes. Is your mouth watering? My mouth is definitely watering. Yes.
ओके चर्स. So you were asking why it is named Asrani. So you know Asrani when he comes, how he brings the act and how he talks, chatpata. So this Oh. I Yum. want to hear from you. Is it chatpata or it's normal? तू गुड कसे लागले सांग. खरेच चटपटा. व्हेरी नाईस. सारखे टँगी असा अँड टेस्टी विथ स्पायसेस. Yeah. सुपर यम. येस. सॉरी आणि एक येता. Full marks. You need to finish. आय विल फिनिश. या ओके सो हे सगळें आमी सोंपोवपाचें आसा पण आमची आजची गेस्ट स्पेशली हांगासर आयली वेळान वेळ काडलो ताका लागून ताका पंचामृता कडेन एक स्मॉल गिफ्ट आसा गिफ्ट हॅम्पर सो रिक्वेस्ट करता संजू नायक हांच्यांनी तांकां हो दिवचो. थँक्यू. आजचो आमचो एपिसोड सोंपोवच्या पयलीं एक स्मॉल मेसेज सगळ्या पळोवप्यां खातीर. एकूच सांगपाक जाय सगळ्यांक की एकूच जीव हा आनी हे जिवा यू नो ट्राय आउट डिफरंट थिंग्स एन्जॉय लायफ टू द फुलस्ट. आनी जे आमी खंय रावता थिंगा सोशल वर्क नाजाल्यार कितें बरेंशें करपाक जाय म्हणून सदांच आवाज करपाक जाय कित्याक देवान तो आवाज दिला आमकां आनी टील वी डाय आवाज आसतलो. भियेनाका सदांच फुडें सरात बरेंशें काम करपाक तेंच मागता सगळ्यांक. थँक्यू सो मच आणि ह्याच मेसेजी बरोबर आमचो आजचो भाग आमी हांगाच सोंपयता. सगळ्यांचा देव बरें करूं म्हणटा. ग्रीन पार्क हॉटेल तशेंच अभिजीत वाळके हांचे जे आमकां सदांच सपोर्ट करता तशेंच आजची आमची गेस्ट थँक्यू सो 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 मच. आमी खूप आज एन्जॉय केले आणि इट वॉज लायक आज शूट करता कशें दिसना आशिल्लें. वी वर लिटरली एन्जॉयींग. आमी खूप एन्जॉय केला आणि थँक्यू सो मच. आनी बरी फकाणां बी केला म्हाजी. येस ओके सो नेक्स्ट टाइम परत मिळूया आमच्या एका अशेच सेलिब्रिटी बरोबर तांची अशीच इन्स्पायरिंग स्टोरी तुमच्या मुखार आमी हाडटली तांची फुडी सायड आमी तुमच्या मुखार हाडटली. तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. देव बरें करूं.